इंटरनेटाच्या गजाली ह्या कार्यक्रमांत तुमकां सगळ्यांक मनकाळजांच्यान येवकार. इंटरनेट, कंप्युटर, मोबायल सर्वसामान्य मनशाच्या जिणेचें अविभाज्य अंग अशी जावन पडल्यात. गॅस बुकींग जावं, टिकेट बुकींग जावं, व्हडली व्हडली बिझनेस डिलां, सगळ्या गजालींनी ही तंत्रगिन्यानां आमकां वापरान हाडपाक मेळटा. सगळीं आमची कामां सोंपी करता. इंटरनेटाचें ओपननेस म्हणजे सगळ्यांक आस्पावन घेवप हें ताचें सगळ्यांत व्हडलें खाशेलेंपण. पण हें सगळें जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना तातूंत गुन्यांवकारी आसात. आनी गुन्यांवकारांनी सायबर क्रायम ह्या प्रकारा सकयल इंटरनेटान हैदोस घातलेलो आसा. तर ह्या आनी दिसा मासान हे सायबर क्रायम प्रकार वाडत आसात. ह्या विशयाचेर उलोवपाक आमचे कडेन आयल्यात सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट दोतोर हेरोल्ड डिकोस्टा. दोतोर स्टुडंटाच्या गजाली प्रोग्रामांत तुमचें स्वागत. नमस्कार. दोतोर हेरोल्ड डिकोस्टा हे इंटेलिजंट कोशंट सिक्युरिटी सिस्टम्स पुणे हाचे डायरेक्टर. गोवा पुलिसाक सुमारे 90 केसींनी दोतोर सायबर क्रायम इन्व्हेस्टिगेशनान मदत करत आसात. तर असो खूब व्हडलो अनुभव आशिल्ले दोतोर हेरोल्ड डिकोस्टा आमकां ह्या सायबर क्रायम ह्या विशयाचेर उलोवपाक मेळ्ळें. दोतोर टायम काडून तुमी हांगा आयले ताचे बद्दल तुमकां हांव दिनवासतां. थँक्यू. आनी सायबर क्रायम ह्या गुन्यांवकारी प्रकाराचो आवाठ केदो आसा आनी कसल्या प्रकारचे गुन्हे सायबर क्रायम ह्या प्रकारान मोडटात आनी ताचे पासून जाता ती प्रॉब्लेम्स जावं ताचे पासून जाता तें नुकसान कितलें व्हडलें आसूं शकता. फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना आमी सायबर क्रायम म्हणटा आमी सायबर क्रायम जेव्हा आमी टॅक्नॉलॉजीचो मिसयूज करता आमी त्या मिसयूज ऑफ टॅक्नॉलॉजीक ताका आमी सायबर क्रायम म्हणटा आमी. जगभरांत नियरली अबाउट 200 कोटी लोक आज इंटरनेटचो वापर करता आनी त्या 200 कोटी लोकांत सुमारे 12 करोड इंडियन्स इंटरनेटचो वापर करतात आनी गोंयांत नियरली अबाउट 1.5 ते 2 लाख लोक आज इंटरनेटचो वापर करतात. आमचो देश भारत 98% लोक आमच्या देशांत इंटरनेटचो वापर करतात आउट ऑफ द 12 crores. पण तातूंत मेनी ऑफ देम तांकां खबर ना की इंटरनेटचो वॉट आर द डिसएडवांटेजीस आनी तो डिसएडवांटेज अपग्रेड करूंक हाव टू ओवरकम करूंक या हाव टू ब्रेक इन दे आर नॉट अवेअर ऑफ इट. सायबर क्रायमचे टोटल 10 प्रकार असतात. मेन असतात दॅट इज सायबर टेररिझम, सायबर पोर्नोग्राफी, सायबर स्टॉकिंग, सायबर स्लँडरिंग, सायबर थेफ्ट, फायनान्शियल फ्रॉड, सो ऑन अँड सो फोर्थ. ह्यात सगळ्यांच्यानी मोठो सायबर क्रायम आज आपल्या भारतात आसा आनी दॅट इज सायबर पोर्नोग्राफी. जवळ जवळ 72% ऑफ द केसीसांत अशें फायंड आउट जालां की पोर्नोग्राफी इज वन ऑफ द मेन पार्ट वेर सायबर क्रायम्स हॅव बीन कन्सर्न्ड अक्रॉस विथ. सायबर क्रायम पोर्नोग्राफी सायटींच्या वतीन जाता आनी म्हणजे क्रायम जाता ती कशी जाता. बेजिकली कंटेंट जालो, कंटेंट इज वन पार्ट ऑफ इट. मागीर क्रायम कशी जाता. क्रायम जाता आमच्या अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट विच इज प्रिवेलंट इन इंडिया, कोणी एनी पर्सन जेव्हा तो सर्वरार वेब सर्वरार या वेबसायटवर पोर्नोग्राफिक कंटेंट जेव्हा तो होस्ट करता ॲट दॅट मोमेंट ताणें सायबर क्रायमचो गुन्हा केला. मोस्ट ऑफ द टायम अशें आतां वी हॅव सीन की पोर्नोग्राफी कंटेंट्स हा वेबसायटीर अपलोड करतात आनी थ्रू दॅट पर्टिक्युलर पार्ट प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेट्स आर बीन रन अक्रॉस. आमच्या देशांत एक लॉ आसा की कोणी इंडियन वेबसायटार पोर्नोग्राफीक कंटेंट्स जेव्हा अपलोड करता तर ताणें तो गुन्हा केला. पूण आतां ह्यो सगळ्यो इतल्यो खूब आसा पोर्नोग्राफीक सायट्स त्यो इंडिया भायल्या लोकांनी घातल्या म्हणटा तुमी. मोस्ट ऑफ द केसीस इंडियन्स करतात पण ती वेबसायट होस्टिंग इंडियन करनात, भायल्या देशांत करतात. सो आमचे कडेन कांय तांकां टॅकल करपाक आमकां आमचे IT इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्टांत ज्युरिस्डिक्शन क्लियरली डिफायन करूं ना आनी आमच्या ज्युरिस्डिक्शनांत क्लियरली एम्बार्क केलां की जर तर सायबर क्रायम आमच्या देशांत जाता
तर ओन्ली दॅट सायबर क्रायम आमी डिटेक्ट करू शकता. भायर सायबर क्रायम जेन्ना जाता, भायल्या सर्वरार जेव्हा कंटेंट्स होस्ट जाता तेव्हा आमकां इंटरपोल ताची मदत वी हॅव टू टेक द हेल्प फ्रॉम देम. होय, पण हातून म्हाका एक म्हणजे भायल्या सर्वरार जालें पण ते हांगा इंडियेच्यान अपलोड जाता न्ही? ना, इंडियांत अपलोड जायना. कितें जाता की जेव्हा ते वेबसायट डोमेन रजिस्टर जाता तेव्हा ते डोमेन रजिस्ट्रेशन इंडियान जाता, होय. पण त्याचे कंटेंट्स अपलोड हे सगळे भायल्या देशांत जाता. सो हांगच्यान इंडियेंतल्यान कंटेंट तांचे कडेन पावता मेल ऑर थ्रू थ्रू मेल जाता या थ्रू सम सर्टन वेबसायटा विरुद्ध ते कंटेंट्स तांकां पावता आणि ते पावल्या उपरांत ते टॅपिंग जावंक शकना? टॅपिंग करियेत. टॅपिंग करण्याची सुविधाही आसा, पण हाऊ मच आमची लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सी या क्रायमाक डिटेक्ट करण्याची संभावना आसा, दॅट इज स्टील अ क्वेश्चन मार्क. लास्ट इयर आमच्या पुरा देशांत ऑलमोस्ट 2800 सायबर क्रायम्स रजिस्टर जाले. तातूंत नॉट इवन 1% ऑफ द सायबर क्रायम्स हॅव बीन कन्विक्टेड. जर तर आमी अशे सिनारियो पळयल्यार नंतर आमकां अशें कन्सिडरेशन जाता की सायबर क्रायमचे अवेरनेस आमच्या देशांत खूपच कमी आसा. होय. आणि बिकॉज ऑफ दिस सायबर क्रायम आज वाडत गेला. पोर्नोग्राफी इज वन पार्ट. आज आमी फेसबुकचे यूज करता, आमी सोशल नेटवर्किंग वेबसायट्स यूज करता. आमी जेव्हा ल्हान भुरगीं आज फेसबुकार आसात, जेव्हा तांकां हांव तांचे कडेन उलयतां तेव्हा ते म्हणटात की आमी फेसबुकार आसा. कितें करतात तुमी? आमी चॅट करता. कोणा लागीं चॅट करतात तुमी? आमकां इंटरनेटार फ्रेंड्स मेळटात आमकां, तांचे कडेन आमी चॅट करता. तुमी कितें चॅट करता? आमी जस्ट चॅट, आमचे पर्सनल थिंग्स आमी चॅट करता. पण हें खबर ना की जे काय आमी चॅटिंग करता हे सगळे चॅटिंग फॉरेनच्या सर्वरार वचून स्टोर जाता. आनी तें कंटेंट भायल्या मनशान तें पळोवन ताच्या सांगात कांय क्रायम करूं शकतात. होय, जशें भुरग्यां मदीं म्हणटा, जशें आमी आमच्या भुरग्यांक बंद रुमान अनवळखी मनशां, अननोन मनशां बरोबर केन्नाच दवरची ना. पूण फेसबुकार चॅट रुमान वचून उलोवप अनवळखी टोटली अननोन मनशां बरोबर, इट्स इक्वेलंट टू पुटींग युअर चिल्ड्रन इन अ रूम विथ टोटली अननोन पीपल. एब्सोल्युटली रायट. देखून आज पेरंट्सान आज प्रिवेंशन काणीचें. फर्स्ट थिंग इज दॅट भुरग्यांक लॅपटॉप या डेस्कटॉप दिताना तातूंत सॉफ्टवेअर घालीचे. फॉर एग्जाम्पल सम सॉफ्टवेअर्स आर देर, नेट नॅनी एक अशें एक सॉफ्टवेअर आसा की जेव्हा भुरगीं कंप्युटरचो उपयोग करतात, फेसबुकार येतात या ऑर्कुटार येतात या खंयच्याय सोशल नेटवर्किंग वेबसायटार ॲक्सेस करतात, तेव्हा अशें सॉफ्टवेअर भुरग्यांचे सगळे डिटेल्स ते कंप्युटरार स्टोर करता आनी ताका पासवर्ड प्रोटेक्टेड आसता. भुरग्याक खबर ना की तो जे कांय कंप्युटरार करता तें सगळें रेकॉर्ड जाता. आनी आजकाल मॉडर्न युगांत अशें पळयलां की हजबंड एंड वायफ बोथ आर वर्किंग. भुरगीं घरा एकलींच आसतात. जर तर तीं काम करतात, पण इवनिंग वेन दे कम होम तांणी कंप्युटराक ऑपरेट करून आपल्या भुरग्यान कितें केलां, काय केलां हाची सगळी खबर तांकां त्या कंप्युटरान तांकां दे कॅन फायंड इट आउट. जर तर अशी टॅक्नॉलॉजीचो उपयोग आमी केलें तर वी कॅन सेव आवर चिल्ड्रन फ्रॉम नॉट बीइंग हॅरेस्ड बाय सायबर क्रिमिनल्स. मेनली म्हाका गोंयाक म्हाका स्ट्रेस करीचे की लास्ट इयर म्हाका नियरली अबाउट एक 35 to 36 केसीस गोंयांत जावन आयिल्ले. तांते ऑलमोस्ट अबाउट 60 to 65% ऑफ द केसीस सोशल नेटवर्किंग फेसबुक. होय होय. आनी ह्या फेसबुक सायटा यूज करून दुसऱ्याच्या नावावर एक फेक प्रोफायल क्रिएट करतात. फेसबुक प्रोफायल करून दुसऱ्यांची बदनामी करतात. फेसबुकार प्रोफायल करून अनवॉन्टेड कंटेंट्स पोस्ट करतात. आजकाल तर नवें स्टार्ट जालां फेसबुकचें फेसबुक कन्फेशन पेजीस. ज्या फेसबुक कन्फेशन पेजीसा वचून कोणीय मनीस दुसऱ्याच्या विरुद्ध कंटेंट्स अपलोड करता. ते कंटेंट्स सती आसूं पुरो या खोटी आसूं पुरो, पण तो कंटेंट्स अपलोड केल्ल्या नंतर जो रियल मनीस आसा ताका ताचें ही हॅज टू बेर द कॉन्सिक्वेन्सीस ऑफ इट. गोंयांत नियरली अबाउट एक 7 to 8 कन्फेशन पेजीस आसात. गोवा डेंटल कॉलेज आसा, गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आसा, डेम्पो कॉलेज आसा, अशे 7-8 कॉलेजी आसात. ही कन्फेशन पेज म्हणजे कॉन्सेप्ट कितें? कन्फेशन पेजचें कॉन्सेप्ट अशें आसा की म्हजें वॉट आय फेल्ट अबाउट अ ह्युमन बींग, वॉट आय फेल्ट अबाउट माय इन्स्टिट्यूशन वेर आय स्टडीड, हें सगळें आय कॅन पुट माय सेल्फ ओपनली ऑन द फेसबुक पेज. अशे फेसबुक पेजीस आमी म्हणटा कन्फेशन पेजीस. आनी जेव्हा हे कंटेंट्स अपलोड करतात तेव्हा
हाचें कांय मॉडरेशन करनात आनी एट दीस मोमेंट इट इज फाउंड की अबाउट 60 to 65% कंटेंट्स जेव्हा कन्फेशन पेजेसार अपलोड करतात दे आर बीन अपलोडेड इन अ व्हेरी व्हेरी असॅसिनेटेड वे कोणाचे कॅरेक्टर असॅसिनेट जाता आनी दीज आर नॉट बीन मॉडरेटेड अँड देरफॉर द कॉन्सिक्वन्सीस आर बीन फेस्ड. पण सायकोलॉजिकली तातून कोणी खूब डिप्रेस जावंक शकता. म्हाका अशे 2-3 केसीस पुनोवन आयल्यात म्हाका आनी इन वन ऑफ द केसीस वीच आय वूड लायक टू मेन्शन इज 2 टिचर्स म्हणजे 2 प्रोफेसर्स फ्रॉम अ व्हेरी प्रोफेशनल इंजिनियरींग कॉलेजीस दे केम टू मी. तांचे प्रॉब्लेम आसलें की स्टुडंट्सान तांचे विशयांत फेसबूक पेजीसार कन्फेशन पेजीसार कंटेंट्स अपलोड केले आनी त्या कंटेंट्सान अशें केल्लें की this 2 teachers are having affairs with so and so person. आणि हे कंटेंट्स अपलोड केल्या नंतर when they saw it they couldn't face that. They came and they said की जर तर आमच्या घरांनी घरच्या मनशांनी हे पळयलें तर we will be into a disaster. They said that की please find out who is the person who has posted, otherwise we may go to a extent of committing suicide. आणि आमच्या देशान आजही जर तर फेसबुक कन्फेशन पेजेस आर कोणी अपलोड करता कंटेंट्स हे सगळे अमेरिकन सर्वरार अपलोड जाता आनी जर तर कोणी मनशांनी कंप्लेंट केली पुलिसा वचून पुलिसाक सगळे डिटेल्स घेवंक अमेरिकाक लेटर धाडचें पडटा आनी ते कंटेंट्स थंय जावन इट मे कम आफ्टर 60 days. तितल्या म्हणसर आनीक डॅमेज जावन आनीक कॅरेक्टर पण नो ते आसा यू आर रायट एब्सोल्युटली रायट पण ते 60 days नंतर येता. But in some cases, Facebook can reject the request also. Oh, they reject also? Yeah, they On what basis do they reject? Facebook reject करता की we have got law of privacy. Under law of privacy, आमकां वो data तुमकां दिवंक साधना. आनी ह्या सिच्युएशनांत जो कोण विक्टम आसा त्या विक्टमचे प्रॉब्लेम्स आनीकय वाडत येता आनी ही लँड्स अप ऑर ही लँड्स अप इनटू सम सिरियस ट्रबल्स. नवी उतरावळच आमची सायबर क्रायमाक लागून तयार जाल्या. जशी हरशीं आमी आतां फिशींग म्हळ्यार नुस्तें मारप पूण सायबर क्रायमांतलें फिशींग म्हळ्यार कितें? सायबर क्रायमचें फिशींग म्हळ्यार की कोण दुसऱ्यांचे आयडेंटिटी स्टील करून ताच्या नांवान कांय ईमेल क्रिएट करता आनी त्या ईमेल यूज करून तो दुसऱ्याक एक ईमेल धाडटा. फॉर एग्जाम्पल म्हज्या नांवान एक ईमेल क्रिएट करून तुमकां एक मेल येता. पूण म्हाका फायदो कितें तुमकां फायदो कितें तशें करून? म्हाका फायदो की आतां कोणी एक वन फेमस पर्सनॅलिटी कोण आसा तर हांव जाणा की त्या फेमस पर्सनॅलिटीची आयडेंटिटी हांवें थेफ्ट केल्यार नंतर आय विल ऑल्सो गेट पॉप्युलर. फिशिंगान मागीर हें जाता इकॉनॉमीक फ्रॉड्स पॉसिबल जातात. इकॉनॉमीक फ्रॉड्स जातात मोस्टली रिलेटेड टू बँक्स. मोस्टली अकाउंट होल्डरांक एक ईमेल येता की आमी दीस इज अ ईमेल फ्रॉम स्टेट बँक ऑफ इंडिया ऑर ICICI बँक आनी त्या ईमेलांत अशें बरयल्लें आसता की तुमचो अकाउंट डिटेल्स जर तर तुमी आमकां दिनातल्यार तुमचो यूजर ID एंड पासवर्ड वी वॉन्ट टू चेक वेदर यू आर ऑथेंटीक पर्सन. त्या खातीर तुमी तुमचो अकाउंट ID दॅट इज युअर अकाउंट ID एंड पासवर्ड यू शूड सेंड इट टू अस फॉर व्हेरिफिकेशन. मेल इट फॉर व्हेरिफिकेशन पर्पज. आनी जर तर तुमी डिटेल्स धाडनातल्यार आमी तुमचो अकाउंट सस्पेंड करता. नाव मोर दॅन 90% पीपल वेन दे सी इट तांकां खबर ना की दीस इज अ फिशींग मेल, दीस इज आयडेंटिटी थेफ्ट मेल. तांच्या मतींत आसता की दीस इज कम फ्रॉम स्टेट बँक ऑफ इंडिया या ICICI बँक आनी ते डिटेल्स धाडटात. तांकां ते अकाउंट ID धाडटात, पासवर्ड धाडटात आनी तो डिटेल्स यूज करून तो हॅकर ते डिटेल्स यूज करून तांच्या अकाउंटार एक्सेस करून एक फायनान्शियल फ्रॉड करता. ह्या हातून तुमी प्रुडंटाच्या व्ह्युअर्सांक कितें सांगूंक सोदता? व्हेरी इम्पॉर्टंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-बँकिंग अकाउंट तुम्ही यूज करताना यू शूड यूज इट इन अ व्हेरी सिस्टमॅटिक अँड सिक्युअर्ड मॅनर. नंबर 1 म्हणजे कितें? म्हणजे की फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट डेबिट कार्ड आनी क्रेडिट कार्डचो उपयोग कमीच करा. ओके, दॅट इज द फर्स्ट थिंग. दुसरें अशें आसा की आनी जनरली बँकी अश्यो डिटेल पर्सनल पीन बीन मागता ईमेलाचेर मागता केन्ना? ना, बिलकुल मागना.